आम्ही फुडल्या 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर ह्या दिसाक आमची एक बायर सेलर मीट आम्ही ऑर्गनायज केल्ली आसा आणि ही मीट जी आसा ती आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राचो जो कॉम्प्लेक्स आसा मडगांव नेक्स्ट टू राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम ह्या स्टेडियमाचेर हो 2 दिसाचो प्रोग्राम जातलो. हो प्रोग्राम जाता आसतना आमचो प्रामुख्यान प्रयत्न आसा की ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान आमचे बायर आनी सेलर हे दोगांय एक प्लॅटफॉर्माचेर येतले आनी हे एक प्लॅटफॉर्माचेर येयल्ले कारणान जेन्ना बायर म्हणून जेन्ना आमी वता तेन्ना बायरांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की जी सेलर कितें सेल करता तेजी क्वॉलिटी चॅक करप तशेंच तांकां एक्सेस मेळटलो की एवेलेबिलिटी एखाद्या सेलरा कडेन कितली एवेलेबल आसतलें मटेरियल आनी तेजी क्वॉलिटी कितें आसतली ही तांकां एसेस करपाक मेळटली. तशेंच बायर आनी सेलर हांचे भितर बिजनस टर्म्स जे पळय कितें आसा ते तांकां डिस्कस करपाक वाव मेळटलो. तशेंच सेलर जे आसा ते सेलराक स्टेक होल्डरा कडेन डिस्कशन करपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. ते स्टेक होल्डरां भितर डिफरंट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायजेशन आसतली ह्या ऑर्गनायजेशना कडेन तांकां उलोवपाक मेळटलें. तशेंच सर्टिफायींग एजन्सीज आसता ह्यो सर्टिफायींग एजन्सीसा कडेनय बी तांकां उलोवपाक मेळटलें जेणे करून तांकां बिजनसाक मुखार तांकां बिजनस वाडोवपाक किंवा बिजनस करपाक तांकां बऱ्या पैकी वाव मेळटलो. ह्या 2 दिसाच्या बायर सेलाच्या मिटाच्या निमतान आमी ह्या दोनूय दिसांक खुबशे सेमिनार्स ऑर्गनायज करतले. हेतून भितर ह्या सेमिनारा भितर प्रामुख्यान आसतले सेमिनार्स ऑन ऑर्गेनीक फार्मींग, कन्जर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मागीर ब्रँडींग आनी मार्केटींग, डिजिटल मार्केटींग, ई कॉमर्स, एक्सपिरियन्स शेअरिंग ऑन ऑर्गेनीक फार्मींग, एक्सपिरियन्स शेअरिंग ऑन नॅचरल फार्मींग, मागीर व्हॅल्यू एडिशन इन ऑर्गेनीक प्रोड्यूस, एक्सपिरियन्स शेअरिंग बाय जे पळय आमचे ऑर्गेनीक फार्मींग कोण करता तेंचे भितर आनी लोकां मदीं ऑर्गेनिकली ग्रो करपी जी पळय फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायजेशन आसा किंवा जे पळय फार्मर्स आसा ते आपले प्रोड्यूस जो आसा तो डिस्प्ले करतले. आमी सादारण ह्या बायर सेलाच्या मिटा दिसाक तांकां सादारण 60 स्टॉल्स आसतले. ह्या स्टॉलांचेर आख्ख्या गोंयची शेतकार जे ऑर्गेनिकली ग्रो करता हे आपले प्रोड्यूस हांगा हाडून डिस्प्ले करतले